सो गायज मीट अ क्यूट फॅमिली आयता आमचे सबस्क्रायबरांक आमी सबस्क्रायबर म्हणिना ते आमचे तर फॅमिली जाल्लेली आसा ही भुरग्यां म्हणा आमकां स्कुलान वयतले जाल्यार तूं कितें म्हणटा ते युनिफॉर्म दिता आसनासले आमचे कडेन शूज घालतले जाल्यार शूज आसनासले म्हाणें आसनासले सारके हांगासर पळय साक्षात चुड्याल लटकतात. हाय गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कशे आसात तुमी? आय होप तुमी सगळी बरी आसात. गुड मॉर्निंग म्हणटा कित्याक की आमी व्लॉग दनपारचो अपलोड करता न्हू म्हणून. अशी आतां जाल्यार 4 सांजची आनी हांगासर आयज अवी ना आनी हांव आयज खूब बोर जाता आनी म्हाका कोण आयज बकरो सुद्दां गावना. वाज हाडटले जाल्यार आतां कितें म्हणून करतले, कोणूच ना आयज म्हाज्या वांगडा वाज हाडपाक. कोणाक ना कोणाक हांव आतां सोदतलेच आनी तेका वाज हाडटले. त्या दिसा पयला न्हू हांवें गगनाक कसलो विटयला तो नाजाल्यार म्हाका वाज येता तोच टायमपास न्हू म्हाजो. नाजाल्यार आतां अवी येतलो तेन्ना तेका वाज हाडप. कितले दीस जाले न्हू हांवें गाडी बिडी चलोवंक ना. सो आतां हांव कितें करतलें जाणा, अवी येतकूच अवी कडल्यान गाडी घेतलें आनी खंय पयस एकटेच रावणाक वयतलें. एकटी गाडी चलोवपाक मजा येता. अवीक घेवन वचात न्हू जाल्यार अवी किरकीर करता. हांव सुद्दां चलयता आनी अवी फाटसून बसात न्हू अवी केवें 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 अशी चलोवंक जायना तशी फुडलो ब्रेक मार फाटलो ब्रेक मार करता. आनी म्हाजें कितें सांग, फुडलो ब्रेक आनी फाटल्या ब्रेका मदीं हांव सदांच कन्फ्यूज आसता. म्हाका फक्त खबर आहा ब्रेक मारप, खंयचो फुडलो आनी खंयचो फाटलो तो म्हाका कांयच खबर ना. आतां पळोवया अवी केन्ना येतलो तो. आनी गायज ह्या हांवें टी शर्ट घातला न्हू ते हांवें काल बेळगांव घेतलेले. बरें दिसता न्हू पळोवपाक. म्हाका तर व्हायट कलर खूब आवडटा. आतां हांव परत जेन्ना बेळगांव वयतलें पळय तेन्ना खूब टी शर्टां घेतले. पण काल कितें जालें सांग, काल आसलो ट्यूजडे न्हू, सो ट्यूजडे खंय थंयसर मार्केट बंद आसता चडशे. आनी दुसऱ्या दिसा म्हणजे खंयच्याय दीस वचत जाल्यार मार्केट खंय भरपूर भरलेलें आसता. आमी गेली रॉंग टायमार जाल्या त्या खातीर आमकां अशें तशें भोंवचें पडलें कपड्यांक लागून. आनी हे गावले ते आमी घेतले. आतां पळोवया कशें कितें तें. हे पळय हांगासर पळय साक्षात चुड्याल लटकतात. हे पळय चुड्याल लटकतात हांगासर. वचो वचो दी चावी. खंयच्यान उजवाडले वच म्हणटाय तो. खंयच्यान उजवाडले रे वचो शुवर मागीर बडा बडा करचें नाय मरे. केन्ना निसरोन 3 वर्सां जालीं हांव निसरोन पडलो. आं ओके बरें. चल फायनली म्हाका हांवें गाडी दिल्लेली आसा आनी हांव आतां वयता गाडी घेवन रावणाक. पळय हांगासर साक्षात चुड्याल पळय झाडाचेर लटकतात. हय हे कितें ही भुरग्यां म्हणा जाले पचक्या वाणा जाले. उड उड द्या द्या चल ना म्हाका करपाक नाका. पुष्पा तू करके दिका रे. कर रे ऐसे क्या कर रही है तू पुष्पा. एक काम करते देखते कौन ज्यादा करता है. अरे कर रे पूजा. पुष्पा तू करके दिखा मरे. गिर के मत दिखा. अभी गिरी थी ना ऐसा मत कर. नहीं मैं नहीं. अरे पुरो चल. अभी जैसी गिरी थी. बोल नहीं सकते. अरे हाथ पैर कुछ नहीं मिलेगा, सीधा हॉलीडे. हॉलीडे हुआ तो अच्छा है. अरे तेरे पापा किधर है रे? पापा दिखाई नहीं देते. काम पे
ओके, हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अनादर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि आमचो काल ब्लॉग पयला आसतलो तुमी की आमी गेल्ली चोरला घाटा वयल्यान बेळगांव. आनी येता आसतना कितें जालें जाणा, व्हडलो पावस येयलो. पावसान एक तर मोबायल सांबाळटलो, एक तर गाडी सांबाळटलो, आनी 2 जीव आमी. आनी तुमकां खबर आसा ट्रक बीन आसता, सो आमी येता आसतना सारकी ब्लॉग करूंक पावोंक ना. वी आर रियली सॉरी. आनी मेन म्हणटा पळय तें हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता की हां, म्हाजी एक फॅमिली आहा, यूट्यूब फॅमिली. आमचे सबस्क्रायबर दे आर व्हेरी गूड पीपल. म्हाका कितें केलां जाणा, तेणी म्हाका पयशे धाडल्या की वच आनी प्रतिकाक वच आनी एक सायकल घेवन दी म्हणून. सो आनी असोच म्हाजो एक भाव आसा युकेसून, तेणी म्हाका सांगलेलें आपूण ताका सायकल दिता. हांवें ताका म्हटलेलें नाका, तेंगेर ऑलरेडी सायकल आसा. आयज काल कितें आहा जाणाय, जी फॅमिली आसा खबर आसा तांकां सायकली पेक्षा न्हू तांकां फायनान्शियल सपोर्ट खूब खूब गरज आसा. आनी आयज काल तुमकां खबर आसा वॅल्यू वस्तूंचो हेजो तेजो, टॅक्सी करतले तेजे पयशे, हॉस्पिटलान वयतले तेजे पयशे, हेजे तेजे खूब आसा. सो ही जी फॅमिली आसा खबर आसा तांकां 2 धाकटी चेडवां आसा, बाय धाकटुले. ती कितें म्हणटा, आमकां खबर आहा म्हणटा लायफ कशी कितें ती, भुरग्यांक कितें कितें जाय पळय तें, भुरग्यांची एक आस आसता न्हू म्हणटा सायकल चलोवची अशें. सो हांवें डिसायड केलें येस चल आसूं ताका घेवन दिवया म्हणून सायकल. आनी हांगांतल्यान काय म्हापशेसून वाळपय व्हरों शकना सायकल न्हू, 2 व्हिलरीर घालून. सो कितें करता, वाळपय थंयसर लागीं सायकल घेता आनी सायकल व्हरोन ताका दिता. सो गायज, आमच्या टायमार, म्हाज्या टायमार न्हू सायकल घेतले जाल्यार खूब डिफिकल्ट आसलें. सायकल घेवप का सायकलीच्या जाग्यार ते पयशे येता ते आमच्या स्कुलाची फीज भरप, हे आमचे मम्मी डॅडीचें डिसिजन आसतालें. म्हाजी लायफाची पयली सायकल म्हाका डॅडीन घेवन दिल्लेली, सेकंड हँड सायकल घेवन दिल्लेली ॲट द एज ऑफ 13-14 इयर्स ओल्ड. सायकल घेवन दिल्ली सेकंड हँड. आनी ती सायकल पळोवन हांव इतलो एक्सायटेड हांव सारको, कितें सांगू तुमकां. एक सायकल आसप म्हणजे घरान वन ऑफ द बेस्ट थिंग. आमकां स्कुलान वयतले जाल्यार तूं कितें म्हणटा ते युनिफॉर्म न्ही तो आसनासले. आमचे कडेन शूज घालतले जाल्यार शूज आसनासले, म्हाण्यो आसनासल्यो सारक्यो. पूण तोंडाचेर न्हू केन्ना अशी हें आसना, तोंडाचेर अशी स्मायल आसताली. फोकाणां करी क्लासींतली भुरगीं न्हू आमकां फोकाणां मारी, अरे कितें रे तो अशें तशें तशें. पूण हांव न्हू तें इन कितें म्हणटा तें इन अ गूड वे घेतालो. आयज तेच जे फ्रेंड म्हाजे फोकाणां मारतात खबर आसा, तेच आयज खंय तरी खूब प्रावड फील करता म्हाजेर की हांव टोटली डिफरंट कॅटेगरीन पावलेलो आसा म्हणून. आनी जे जाग्यार आयज हांव उबो आसा गायज, ऑल बिकॉज ऑफ यू. तुमचो मोग, तुमचो सपोर्ट, थँक्यू सो मच. आयज तुमी म्हाजे सबस्क्रायबर 3,500 पावयलेले आसा. हांव जाणा इट वील गो, नंबर वील कितें म्हणटा तें इनक्रीज जायत रावतलें लायफान, हांव फुडें सरत रावतलो. बट म्हाजो जो एटिट्यूड आसा आयचो, म्हाजें जें बिहेवियर आसा, आय वील नेवर चेंज. हांव कोणाय खातीर न्हू चेंज जावचो ना. द वे आय एम, आय वील बी लायक दीस इन माय एंटायर लायफ. म्हाजी एंटायर जर्नीन हांव असो आसतलो, इतलें हांव तुमकां प्रॉमीस करतां. आनी येस, तुमच्या मोग सपोर्टान हांव म्हाजो चॅनल मॉनिटायज करपाचो आसा येता त्या 18 ते 20 तारीख पर्यंत. आनी युट्यूबाचेर जे कितले पयशे येतले जाणा, हांव अशें चिंत्ता की तुमकां सगळें दाखयतलो म्हणून. एक्चुली युट्यूबार लोक दाखयनात आनी इट गोज कम्युनिटी गायडलायना भायर वयता ते युट्यूबाचे. पूण स्टील हांव दाखयतलो, कित्याक तुमीच आयज म्हाका ह्या लेवलार पावयला, तुमकां कित्याक लिपो, सारकें न्हू. आनी ते एक रुपया आसा न्हू, हांव म्हाजेर मोडचो ना. आय वील डेफिनेटली खंयच्या ऑर्फनेजाक, खंयच्या गरिबाच्या चेडवाक, चेड्याक, भुरग्यांक कितें कपडे जाय, कितें वस्तू जाय, कितें सामान जाय, आय वील ट्राय माय लेवल बेस्ट. हांव मारासर जे पर्यंत म्हाका देव आयज साल्वार करता, हांगा संवसारान उबो करता न्हू, हांव जाता तितले लोकांक मदत करपाचे प्रयत्न करतलो. ही म्हाजी ड्रीम ल्हान आसतनाची की हांव व्हडलो काय एक ऑर्फनेज ओपन करतलो म्हणून, आनी भुरग्यांक केन्नाच कसले कमी जावंक दिवचो ना. बिकॉज हांवें जे कितें सांगू तुमकां, हांवें जे स्ट्रगल केला लायफान खबर आहा, हांवें न्हू म्हाज्या फाटल्यान म्हाज्या मम्मी डॅडीन केल्लो आसा स्ट्रगल. आनी आमची जी फॅमिली आसा न्हू, म्हाजी फॅमिली खूब व्हडली आहा. म्हाजी मम्मी डॅडीची फॅमिली व्हडली, मम्मीची फॅमिली व्हडली. पूण तुमकां एक खरें सांगता, म्हाजे थोडी फॅमिलीची अशी आहा जाणा, दे आर व्हेरी हेल्पींग. आनी थोडी फॅमिली अशी आसा जाणा, ती तोंडार एक आनी फाटल्यान 12 मारतात. म्हाका आजून उगडास आसा, हांव नांव घेयना, पूण म्हाजे एक कजन तुमकां सांगता, कोणाचे चेडू चेडे कांय सांगिना तुमकां. आयज काल लोकांचो इगो हर्ट जाता, तुमकां खबर आसा. हांवें एकदां नेवी गाडी घेतली आनी नवो मोबायल घेतलो जाल्यार कितें म्हणचें सांग म्हाका,
तो ड्रग शिकता आसतलो काय म्हणून तेणीन ही गाडी घेतली आनी हांव मोबायल घेतला. हे माझे स्वताचे कजनांचे वर्ड्स. आता तुम्ही सांगा, स्वताची फॅमिलीच अशी असतली जाल्यार लोकांचे थिंकींग कशें असतलें. वी कांट डू एनीथींग. बट तुमकां एक सांगता, तुमी लायफान फुडें सरा, मेहनत करा. एक म्हणटा पळय तो सक्सेसाचो एक स्लॅप आसता पळय, कानार जणजणीत एक थापड आसता, खबर आसा. दॅट मिन्स अ लॉट. म्हाजें जें फुडें हांव तुमकां इन डिटेल सांगता. आयचे डेटीक हांव तर फाल्यां खंयसर लग्न पासून जावंक वयतलो न्हू जाल्यार म्हाज्या आवय बापाय शिवाय, म्हाज्या भयणी शिवाय म्हाजो संवसारान कोणूच ना अशें हांव चिंत्तां. आयचे डेटीक म्हाजी तुमी जी फॅमिली युट्यूबार म्हाजी व्हिडिओ पळयता खबर आहा, दीज आर माय फॅमिली. नॉट दॅट फॅमिली हू टॉक बिहायंड म्हाज्या तोंडार आनी फाटल्यान एक तोंडार एक. ती म्हाजी फॅमिली न्हू. ही तुमी जी म्हाका मोग करतात, सपोर्ट करतात पळय, ती म्हाजी फॅमिली. च्या दवरलेली, च्या म्हाजी थंड जाली, तुमी म्हाजी फॅमिली. सो गायज, परत एकदा तुमकां खूब थँक्यू म्हणूंक सोदता की तुमी आयज ह्या लेवलाचेर पावयल्या म्हाका खूब कितें सांगपाचें आसा, पूण ती व्हिडिओ न्हू खूब व्हडली जातली. गायज, ही पळय आमची सबस्क्रायबर येयलेली आसा. इम्पॉर्टंट बाबड्या. तिकीन बरी सो गायज, मीट अ क्यूट फॅमिली. आयता आमचे सबस्क्रायबरांक आमी सबस्क्रायबर म्हणिना, ते आमचे आतां फॅमिली जाल्लेली आसा. सो थँक्यू वन्स अगेन. आनीक 2 दिसांनी भायर वयता. सो भायर तेजो हजबंड खंय ऑलरेडी भायर आसा. सो ते हांगासर थोड्या दिसांक येयलेले, आतां भायर वयता खंय. आनी तेणी आमचे प्रतीक जो वाळपयचो भुरगो आहा खबर आहा, ताका खूब कितें घेतलेलें आसा बाबड्याक. वयता आसतना म्हणटा तो आपूण काय बड्डे कडेन आसूं शकना न्हू म्हणटा, तेज्या पयलीं आपूण कितें तरी गिफ्ट कसो दिवन वयता म्हणटा. सो तुमकां दाखयता तेणी कितें दिल्या पळय तें. सो आयज आमी जेन्ना 16 तारखेक आमी तेंगेर वयतलीं खबर आसा, ते सगळें घेवन वयतलीं सामान. थँक्यू सो मच. थँक्यू वन्स अगेन आमकां असोच मोग आनी सपोर्ट दाखय. थँक्यू सो मच फॉर हेल्पींग आउट. आनी आय डोंट हॅव वर्ड्स. थँक्यू वन्स अगेन. हे पळय, हे आमचे एक सबस्क्रायबर आहा, फॅमिली गई आमची. तेणी पळय हे प्रतिका काडला. थँक्यू सो मच. इतले दिवप म्हणजे वन ऑफ द कितें म्हणटा ते, हे जोडपाक कितलो टायम लागता. दीस इज व्हेरी डिफिकल्ट टू अर्न. आनी ते भायर वयता म्हणून तेणी हे पळय आतां सगळें हाडलेलें आसा. थँक्यू सो मच. आतां प्रतीक हे पळय हे कलर सगळे घेवन बाबडो काय बरो कलर पेंटींग करतलो बुकार. सो क्यूट. आनी ताका पळय कितें पिस्ता बादाम आनी कितें हाडला तेणी. सो हे आतां सगळें आमी ताका वयतली तेन्ना व्हरोन दितली. सो गायज, फायनली घरा कडेन पावली आमी. आनी मेन म्हणटा पळय ते तुमी पयला आसतले आमचे ब्लॉग कशें कितें आहा पळय ते. आनी आयज आमकां मेळ्ळी आमची सबस्क्रायबर. थँक्यू सो मच. आनी तेणी आमकां खूब सारे छोटे छोटे बडे बडे गिफ्ट दिल्लेले आसा प्रतिकाक दिवपाक. सो हांवें ते काडून दवरलेले आसा. आनी आमी येता त्या ब्लॉगान आमी तुमकां दाखयतली की आमी ते डिलिव्हर करता पळय ते प्रतिकाक. आनी मेन म्हणटा पळय ते तुमकां एक व्हेरी इम्पॉर्टंट चीज सांगपाक सोदता. तो भुरगो न्हू थंयसर आपणाच्या आवय बापायक खंय खूब खूब मिस करता खंय खूब सारकें. आनी मागीर तो खूब रडटा खंय एका जाग्यार बसून. मागीर म्हाजो उगडास येयलो काय म्हाका फोन मारता मागीर, आरे भैया कसो आसा, आं तूं येत नाय मरे आपणा कडेन, येत ना मरे. घरा कडेन कोण ना न्हू तेंगेर. जाणटी ती आई वांगडा तो कितलो खेळटलो. मामा तो तेंचो शीक आसता, तेज्या वांगडा तो कितलो खेळटलो. तशें आसता न्हू घरान बाबड्या. ल्हान भुरग्यांक संवय आसता आमगेर ल्हान भुरगीं आसची खेळपाक. सो इट इज डिफिकल्ट. आनी हय, खूब कपडे हाडल्या. म्हाका हाडल्या, हेका हाडल्या. फाल्यां दाखयता तुमकां कशें कितें पळय तें. आनी येस, आमी वयता मेळपाक तेका. आनी बाय द टायम तुमी हो व्लॉग पळयतली खबर आहा, बाय द टायम तुमी हो व्लॉग पळयतली आमी त्या टायमार डिसिजन घेवन पावपय आसतली. सो
दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल लायक शेअर सबस्क्राईब कॉमेंट करा आमच्या व्हिडिओचेर सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते कितें चुकी बीन जाता जाल्यार आमकां प्लीज काम अप आनी सांगात तशेंच आमकां एक आंटीन एक फोन मारलो आनी तेणी आमकां बरें कितें कितें सांगलें वायट सांगूंक ना थँक्यू सो मच आंटी थोडे दीस पयलीं तेणी फोन मारलेलो तुमकां खरें सांगूं म्हाका ल्हान भुरग्यांचे मोग मेळटा तो मेळटा जाणट्यांचो खूब मेळटा आयज आनी हांव आमचे तेवटेन भेलपुरी खावपाक गेलो एका भेलपुरी जाय आसलें खावपाक गेलो थंयसर एक आसागांवसून एक दादलो वयतालो आसागांवसून आल्दोना वयतालो ताका वाटेर हांव दिसलो म्हाका म्हणलें बाबू तूं तो व्हिडिओ काडटा तो न्हू म्हणलो हांवें म्हटलं हय म्हटलें आपूण म्हणलो तुका पळोवनूच वळखलो म्हणलो आनी बरे भशेन म्हाजे कडेन उलयलो म्हाका खूब बरें बरें सांगलें आनी मागीर गाडी टर्न मारलो आनी गेलो सो दॅट टायम आय केम टू नो की बाबा आमची व्हिडिओज चार चौगां मदीं नोटीस जाता न्हू हय प्राऊड ऑफ माय सेल्फ थँक्यू सो मच ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज तुमचो सपोर्ट आनी मोग थँक्यू सो मच सो गायज आमकां असोच सपोर्ट करा लायक करा चॅनलाक सबस्क्रायब करा मेळटा तुमकां एक नेवी व्हिडिओन टील दॅन बाय 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 बाय